पावसात लोकांक तरातरांच्यो रुची येतात. अळम्याचेर ताव मारपी हांगा बरेच जाण आसात. पूण अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान ताचो परिणाम रानवटी अळम्यांचेर दिसून आयला. पर्यावरणात बदल जाल्ल्यान अळमी म्हारग जाल्या. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. पावस सुरू जाल्या उपरांत गोंयकार जो आसा तो अळमी केन्ना येतली हाची वाट पळयता. पूण ह्या वर्सा अशें जालां की पयलीं पावस पडूंकूच ना आनी ह्या म्हयनोभर भरपूर पावस पडलो. ताजो इफेक्ट अळमी ज्यो ग्रोथ जातात ताजेर जाला. जे आमी आतां विचारले कोणाक, तांच्यांनी सांगलें की अळमी ह्या वर्सा कमी आसा, पूण ह्या फुडें ती येतली. एक अष्टमी पर्यंत अळमी येता. आतां आमकां दिसता की अळमी जे विकपाक आसा तेजो रेट जो आसा सादारण 300, 350, 400, 100 अशें ते विकतात. पूण जी क्वॉलिटी ताजी आसा सामकी बारीक अळमी आसा. कस्टमर येवन थंय वयता. तांकां दिसना की हो जो रेट आसा तो वर्थ आसा त्या अळम्यांक. हेजो जो क्लायमेटीक कंडिशन वर्सान वर्स कमी जाता, म्हणजे इफेक्ट जाता वर्सान वर्स क्लायमेटाचो, ताका लागून जे ट्रेडिशनल आमचे जे अळमी तशें आनी कसले क्रॉप जे आसा ते येतात तेंचेरूय जाल्लो आसा. आनी ह्या फुडें म्हणजे आतां ग्लोबल वॉर्मिंग हें ते म्हणटात, त्या खातीर फुडें जे आमकां पावस जो आसा तो वर्साचे 12 म्हयने पडटाना दिसतलो. पूण तेजो टर्म जो आसा तो कमी जायत आसा. लेट पावस येता आनी खूब वेळ तेन्ना उरता तेन्ना मोठो पावस येता. तातूंत जे अळमी सारके जे प्रोडक्ट आमकां खावपाक मेळटा गोंयकारांक ते कमी जावपाची खूब शक्यता फुडें फुडें. आनी फुडें जे जागे आसा ते कमी जायत आसा. म्हणजे ते हें जाता, जंगलां कमी जायत आसा आनी कॉन्क्रीट जंगल वाडत आसा. फुडें अळमी लोकांक मेळटली वा ना हेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. टीव्हीर येवंक जाय न्हू. ना आतां वार्षिक जी अळमी येता ह्या टायमार अशी अळमी बरीच येवंक जाय आसली. ह्या वर्सा कित्याक लेट जालो? पावसा खातीर. म्हणजे पावस चड पडलो म्हणून? पावस पडोंक ना म्हणून. जुनाक पावस पडलो ना न्हू म्हणून अळमी लेट गेली. नाल्यार हरशी ह्या टायमार बरोबर एकादशी अळमी येताले. एकादशी कळून येताले न्ही. ह्या वर्सा ती बारीक कित्याक आसा? अजून ती जावंक ना, ती काडल्या हांच्यानी. पयलींच काडल्या. आतां फाल्यां परवा मोठी येतली. हांगासर सादारण कितके खंयसून लोक येतात? कळया, कुट्टिऱ्या, मल्ल्या सगळे. आनी हांगासर भरपूर सेल जाता. हय, सेल जाता. आनी ह्या वर्सा ताका इफेक्ट जाला मातसो. हे सगळें पावस कमी म्हणून ताका टायम गेलो. आनी पावस चड पडलो फावट. पावस चड पडलो, लेट पडलो. लेट पडलो, भरपूर लेट पडला न्हू. जाल्यार 23-24-25 तारखेर अळमी येताली एकादशी. ती फुडें गेली आनी म्हयनो चडूच येयलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली.